मायमगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत वाडट्या अपघातात पडटा भर. सरकार थारल्या अपेशी, पुलिसांची ना खर दखल. पुलीस पेट्रोलिंगाच्या वावरांत उणाव. जापसालदार कोण? लोकांचो व्हड प्रश्न. म्हापशा शेळपेकारांक उदकाचो भोव उणाव. थळाव्या मदीं वाडल्या निराशा. मुळाव्यो सुविधाय सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान तिडकल्ल्यात लोक. केन्ना काय जातले जागे संबंदीत अधिकारी. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मागली जाप. नितळसाणीचेर भर दियत एफडीए पावली पणजी आनी बार्देस. बेकायदेशीर अन्न पुरवणदार आनी अस्वस्थ जेवणाचे पद्दतीचेर खर कारवाय. नितळसाणेक मतींत दवरून आमी वावुरतात. एफडीए अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटल्या कांय दिसां सावन म्हापशा शेळप्या लोकांक उदकाचो भोव उणाव आशिल्ल्यान थळाव्या मदीं निराशा वाडत आसा. लोकांक मुळाव्यो सुविधा सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. हाचेर संबंदितांनी दखल घेवपाक जाय. फक्त लोक जागे करतले आनी उपरांत जाग येतली म्हणून रावल्यात काय कितें? लोकांक प्रश्न पडला. शेळप्या लोकांचेर उदकाचें संकट आयलां. फाटल्या कांय दिसांनी उदका पुरवण अनियमीत आनी फावो तशी नाशिल्ल्याची कागाळ थंयच्या लोकांनी केल्या. हे परिस्थितीक लागून दिसपट्ट्या जिणेंत आडमेळी आयिल्ल्यान जायत्या घरांक मुळाव्या गरजां खातीर पर्यायी स्तोत्राचेर आदारून रावचें पडटा अशें थळावे सांगतात. परत परत कागाळी आसून लेगीत आतां मेरेन अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाय करूंक ना असो आरोप थंयच्या रहिवाशांनी केला. आतां संबंदीत खात्याक हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाक आनी वाठाराक नेमान उदका पुरवण परतून सुरवात करपाक उलो मारला. There is no drop of water in our houses. Okay. So तुम्ही complaint बीन कितें केले? We have complained with the PWD. Okay. So the MLA of this Mapsa. So what he said? MLA said they are working. Engineers are saying we are trying to find the fault. So far, working progress. Basically, you all are senior citizen. How you survive without water? That we are hiring tankers. PWD also supplying tankers. Are they coming every day? Yeah, tankers are coming every day. आता कितें जालें, दिस इज माय हाऊस. हांगासर इल्लें इल्लें उदीक येतालें. सॅटर्डे पासून तेंच्यांनी काम खोदलें न्हू ते बंद केलें. त्याच्यामुळे सॅटर्डे संडे आनी मंडे 3 दीस उदक ना तुमकां. आतां आमी टँकर घेवन येयले. आतां तुमी पयले टँकर येयला तो. So तुम्ही गेल्या उपरांत टँकर धाडलो. आमी थंय गेल्या उपरांत ओके, पयलीं धाडूंक नाशिल्लो. टँकर 20 एप्रिलाच्यान लो प्रेशर येतालो न्ही, तो प्रेशर आशिल्लो. आतां सॅटर्डे सांजच्यान उदकूच ना. एक बारीक बारीक येतालो तोय बंद जालो. सो येतालो बारीक बारीक. मागीर ते सॅटर्डेचे लेबर काम करताले हांगा आनी ते वटेन काम करताले. ते कांयच मेळूं ना. मिस्टेक तांकां. Now 15 days past they are working. 15 days past they are working but they are not getting AE has come, AE has come. No fault. But they are not finding the fault. सर ते उदक ना म्हणटा पळय, तुमकां लोकल्स तुमी सगळे हांगा रावतात, कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा सर तुमकां? वॉटर सप्लाय रेग्युलर आसा. फक्त 20 तारखेच्यान एप्रिलाच्या लो प्रेशर. लो प्रेशर म्हणजे उदीकूच ना. पूण उदक आसता रेग्युलर. केन्ना प्रॉब्लेम ना. होच प्रॉब्लेम आता लास्ट 15 डेज सेम प्रॉब्लेम. आनी हांगा चडशे सिनियर सिटीजन सगळे जाणटे ते खवतले भांडी घेवन म्हणून तांच्यानी बापायनी हाडलो पळय टँकर. टँकर येना तुमकां? ना आतां हाडला आमी आज फर्स्ट डे. इतले दीस कशे सर्वायव केले? आमकां इल्ले इल्ले बारीक घेताले स्टोर करताले आमी. बारीक घेतालो पयलीं. कशें येताले तसो आमी सर्वाय करताले. भरून बालदे घेवन व्हरताले आनी मॅनेज करताले. तुम्ही PWDन गेल्ले न्ही, कितें सांगले? येयल्यात ते आतां पळयतात ते फायंडींग रिजन सांगला कित्या खातीर ना? खंय हांगा चलता व्हाळाकडे काम चलता. ब्लॉक आहा म्हणटा हांगा व्हळा दे आर फायंडींग द फॉल्ट अशेंच सांगता. हांगासली जी थोडी जी घरां आसा जी एका लेवलचेर आसात तांकां बारीक एकदम पाणी येतालें. पण हालीं तेजूच कितें जालें 8 दिसां पयलीं तेंचे ते सगळे तो फॉल्ट हेंच्या खातीर फॉल्ट सोदून काडच्या खातीर हो कित्याक उदक येना एंटायर एरियेक म्हणून ते PWDचे मनीस येयल्ले आनी म्हणजे वॉटर डिपार्टमेंटांतले आनी तेंच्यांनी ते सगळे पळयले. जाल्यार ते पळयत आसतना सगळे रिपेर करीत आसतना तांकां फॉल्ट अजून तो मेळोंक ना. आनी ताका लागून आतां
तो फॉल्ट हे करच्या खातीर फॉल्ट कितें आसा तो काडच्या खातीर तेंच्यानी आतां सगळें जे उसोन जे घातला ताका लागून आतां कोणाकूच आतां उदक येयना. बारीक येताले तेय बंद ते बंद झाले. एकदम आमकां तर म्हणजे आमकां येताले 4-5 घरांक जे उदक येतालें एका लेवलचेर आसा एकदम बारीक येतालें तेंय बंद जालें. सो ताका लागून आतां खूब आतां हांगासल्या लोकांक आतां रहिवाशांक त्रास जाला. PWD म्हणजे वॉटर डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर जे आसात ते आमकां कोऑपरेट करतात, पण आमी तांकां उगीच दोश दिवंक शकना कारण ते आसाच म्हणजे कोऑपरेट करता आपल्या पर्यंत प्रयत्न करतात पण फॉल्ट मेळना तांकां. कितले दीस जाले आता? आता 5 दीस पाणी नाही गरम गरम वयर काल येना पयर येना त्यापच ना. सो तुम्ही कंप्लेंट बीन दिले, कितें म्हणटा ते? हे सगळे जाण गेले आमचे. मागीर कितें प्रॉब्लेम जाता आतां उदक ना कांयच म्हणून? कळना. आधी काय वर्षांनी जायना जाय ह्या दिसांनी आता गेल्या वर्षाचेच जाता. 1-2 महिने अगदी त्रास जाता पाणयाचे. सो कांयच उदक येना? ना टँकर बीन येता? इलो आमकां मातशी वयर आहा ती चडाना तेंच्यांनी वायने घेतला. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. राज्यांत अपघात जायत आसात. सरकार आनी पुलीस हे बाबतींत अपयशी थारतात म्हणपाक अतिताय जावची ना. हातूंत लोकांचो गुन्यांव आसा. रातच्या वेळार पुलिसांच्या पेट्रोलिंगाच्या वावरांत उणाव दिश्टी पडटा. सोरो पिवन गाडी चलोवप आनी नेम मोडून गाडयो चलोवप्यांत वाड जाल्यात. हो आयचो अपघात. हातून गुन्यांव कोणाचो? रस्त्याचो काय ड्रायव्हराचो? तुमीच चिंतात. सरकार म्हणटा अपघातान उणाव जाला, पूण सत्य कितें भलतेच दिसता. दर दिसा खबरांचेर अपघातांची वळेरी दिश्टी पडटा. काय मायनर जाल्यार काय भिरांकूळ अपघात. आमी फाटल्या म्हयन्यांतल्या कांय अपघातांचेर नदर मारुया. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. FDA अधिकाऱ्यांनी पणजे आनी बार्देस बेकायदेशीर अन्न पुरवणदार आनी अस्वस्थ जेवणाची पद्दत हांचेर कारवाय केली. नितळसाणेक मतींत दवरून आमी वावुरतात, FDA अधिकारी नोरोनान सांगलें. बेती पर्यटन बोटिंग कडेन संबंधित अनधिकृत खाणा जेवणा सेवा विशीं विशिष्ट इनपुटांचेर कारवाय करून FDA पंगडान पणजी आनी बार्देस भर तपासणी केली. ह्या ड्रायव्हा वेळार वैद्य योग्य परवानो नासतना जेवण तयार करपी आनी गरजेचे नितळसाण मानक सांबाळपाक अपेस आयिल्ले सुमार 5 अन्न पुरवणदार मुखार आयले.
आयज आमच्या डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन एक स्पेशल ड्रायव्ह केलो अर्ली मॉर्निंग आणि हो ड्रायव्ह करचो कारण म्हणजे जे बोट्स चलता आमच्या हातून बेतीम एरियात ट्युरिस्ट बोट्स हाचेर खूप जेवण वयता म्हणजे केटरिंग जाता सो हाचेर आमकां इनपूट आयिल्लो की हे जेवण जे आसा ते नॉन एप्रूव्ड जाग्यार जाता म्हणून हे ट्रेस करपाक अर्ली मॉर्निंग आमी स्टार्ट केलें आनी जेन्ना तांकां ट्रेस केलें ते अशेंच खंय भितरल्या जाग्यांनी विदावट लायसन्स करता ते आमकां मेळ्ळे सो अशें करून करून आमकां 8 जाण आयज सांपडले आनी 8 जाणांक आमी बंद केल्ले आसा विदावट लायसन्स ऑपरेट करतले आनी अनहायजिनीक कंडिशन जेवणां जावं किंवा स्नॅक्स जावं वेगळे वेगळे आयटम्स हे करतले आनी सप्लाय करतले त्या भायर आमी दुसरे जे आमकां पनीर सप्लायर आसा तेवूय 1-2 जाण सांपडले तांचे लेबलिंग इश्यूज आसलेले सो तांकां आमी नोटिसीस इश्यू केल्या सो मेन म्हणजे आमचो एक अपील जो आमी आयज करूंक सोदता तुमच्या माध्यमान की हे जे बारीक बारीक कोण घरान करता जेवणां किंवा स्नॅक्स करता आनी शॉपाचेर समोसा घालता किंवा बारीक कितें डोकला आयटम घालता तांकां सगळ्यांक हांव अपील करूंक सोदता की ताणें येवन कोणें परमिशन काडूंक ना जाल्यार FDAन येवन परमिशन काडून आमचे कितें नॉर्म्स आसा ते फॉलो करून चालू करचे खूप जाण अशें आमकां आयकूंक येता की बारीक बारीक शॉपांनी जेवणां घालता किंवा होम बेकर्स आसा जे केक्स करता ऑर्डर्स घेता स्नॅक्स ऑर्डर्स घेता अशे जायते लोक ऑपरेट करता आमचो लायसन्सिंग प्रोसेस सिंपल प्रोसेस सो येवन ऑफिसान तर म्हायती काडली जाल्यार 1-2 दिसान लायसन्स काडूं जाता पूण कोणेच विदावट लायसन्स विदावट परमिशन चलोवचें न्हू हाचेर आमी एक ड्रायव्ह आतां लॉन्च करतले आनी थ्रू आमकां जे सोर्सिसान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां हांकां सगळ्यांक आमी चॅक करतले अशें आमकां कोण मेळ्ळें जाल्यार आमी तांचेर डायरेक्ट फायन घालतले कित्याक ऑलरेडी तुमच्या माध्यमान आमी तांकां अपील केल्लो आसा नेक्स्ट 1-2 विकान कोणा कडेन ना जाल्यार तांणी काडचे आनी ताच्या भायर जेन्ना ड्रायव्ह चालू जातलो आनी इन्स्पायट ऑफ आवर हे चालू कोण मेळ्ळे जाल्यार तांचेर लिगल एक्शन जातली सो खंयच्यो खंयच्यो एरियाज तुम्ही कव्हर केला सर आमी आयज मेनली जो आमकां आमी पेंजीम स्टार्ट केल्ले कित्याक आमकां पेंजीम इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की असोच कोण घरान सान सामोसा सप्लाय करतलो म्हणून सो थिंगासान हे एक ते आनी दुसरो म्हणजे मागीर आमी बेतीन हे 2 आमच्या हे आसलेले सो दोनूय जाग्यार वचून आमी स्टार्ट केले आनी एज आमी ट्रॅक करतले खंय खंयसान येता सो फायनली आमी बागासान येताले एक कालंगूट सिकेरीसान येताले सो ट्रॅक करून हे सगळे वेगळे वेगळे जाग्यार वचून आमी तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले बोटीचेर करताले बोटी वयल्यान सप्लाय ना बोटीर ट्युरिस्ट बोट्स जे आसा तांकां सप्लाय करतले सो ते कितें ते पॅकेजीस दिता सो विथ फूड सो ते विथ फूड म्हणजे हे तांकां त्या जाग्यार ते सप्लाय जातले वेगळे वेगळे जाग्यार सावन करून कंडिशन म्हणजे ते कांयच नॉन कम्प्लायन्स असलेले बारीक खंय भाड्याचे हे घेवन ते विदावट हायजीन करताले सो हांचेर आमी तांकां इमिडिएटली बंद करपाक लायले आनी आमचे सर्वेलन्स चालू उरतलो आमी 1-2 दिसांनी वचून परते चॅक करतले चालू बंद आसा काय कितें स्टेटस आसा घेवन आनी तांकां सांगलां करपाक जाय जाल्यार सारकें प्रॉपर किचन काडून तांणी करचें तसोच एक बिर्याणी वेंडरी बागानसान होच केटरिंग करतलो प्लस तो बिर्याणी करतलो ताकाय आमी फाटीं एक 3 म्हयने पयलीं बंद केल्लो आतां परते ते सेम कंडिशनान ऑपरेट करता म्हणून आयज तांकां परते बंद करून 25,000 तीग जाणांक 2 जाणांक फायन घातलेली आसा कितके शॉपा बंद केला 2 ती बिर्याणीची शॉपां बंद केल्या आमी आनी ताच्या भायर 6 दुसरे हे जे समोसा आनी केटरिंग हे करतले ते वेंडर सो टोटल 8 तांकां बीन कितें फायन 8 ना ते फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळां म्हणून तांकां बंद केल्ले आसा आनी तांकां वॉर्निंग दिल्ली आसा हे बिर्याणीवाले सेकंड ऑफेन्स म्हणून तांकां 25,000 फायन घातलेली आसा गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. रातच्या वेळार चालू आशिल्ल्या कोंकण रेल्वेच्या कामाक थळाव्यांनी थांबयल्या उपरांत बाळी गांवांत तणाव निर्माण जालो. परवानगी नासतना हे काम हातांत घेतिल्ल्यान नव्यान बांदिल्ल्या रस्त्याक लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप गांवकारांनी केला. हो जो रोड आसा हो बाळ्ळी साकून केपी गेले कडेन आसा आनी हांगा कोंकण रेल्वेन रोड कट करून सद्याक काम स्टार्ट केले कडेन आसा. खंयच्या ऑथॉरिटीचें परमिशन घेतना आसतना तेणी काम स्टार्ट केले कडेन आसा आनी हे काम आतां रातीनय कॉमेस केले कडेन आसा. आनीक PWD ऑथॉरिटीन ह्या कोंकण रेल्वेचेर कुंकळे पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन फायल केले कडेन आसा. कितें काय म्हणलें जाल्यार आमगेलो रोड जो आसा हो आमकां कसलेंच आमचे कडेन परमिशन घेतना आसतना हो रोड पिड्ड्यार केलो म्हणून. पयरूच रोड जो आसा हो 7 कोट्याचो जो 17 वर्सांनी हेजेर ऑटोमिक्स घातलो पूण तो सुद्दां कोंकण रेल्वे पळोवपाक जालना आनी तो डबल ट्रॅकिंगा खातीर हो रोड डिगींग केलो. आतां डिगींग केलें तें बरें आसा. आतां रातीनूय हे काम करपाक लागल्यात. रातभर काम करता आसतना राती 10 साडे 10 11 सुमार लोकांनी बोवाळ घातलो आनी तें काम
पुलिसे हाडून मागीर स्टॉप केले. रातीन आतां काम चालू दवरलें तेणें जनरेटर रातची कितल्यांक रात 10 जालीं आतां तेगे रातीन 11 जालीं आतां 11 म्हणल्यार जनरेटर बी चालू आहा तेगेलो बोवाळ आवाज केदो व्हड जाता. हांगा सगळे सायडीन बी कोण पेशंट रावता जाणटे लोक रावता तांकां सगळ्यांक त्रास न्ही हो कशें आयकना पळय. आतां पळय जनरेटर पळय आतां बंद केला सांगून पुलीस येतगीर बंद केला. पयर आमदारान येवन बंद केल्लें काम रस्तो फोडलो बी म्हणून कित्याक कितें चल्लां ना. सेफ्टी दिसभर हेंगे काम रातीनी काम दिसभर आवाज आसतो आवाज आतां रातीन आवाज रावपाक मेळना. न्हीद खंय जेसीबी जनरेटर हे तें क्रेनी चालू हेंगेल्यो आतां सकाळीं म्हूण उगी रावताले आतां रातीनी चालू करपाक लागलाय पळय. तुमी आतां आमदारान बी मातशें पळोवपा तेजेर कितें लक्ष घेवचें. काम बंद करपाचें आमदारांनी सांगल्यार ते रातीन काम चालू करतात कोणाक कळनासतना काम चालू करताय पळय. मातसो लेट आमगे काम आसलें म्हणून देवळाचें रावल्लो थंयसान येत जाल्यार हांगा सगळी दोळ्यांची लायट पडोन हांव तेंगे त्या हेका बॅरिकेडा मोगता आसलो. प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा पयल्या गाडी चारी वटेच्यान गाडी दवरलाय बेट्या काम चलता जनरेटर चालू आहा आनी रस्त्यार कोण पुलीस ना सेक्युरिटी ना कांय ना. कोणी येयल्यार रातची एक्सिडेंट जावन पडपाचो तांकां रातची काम करपाक रिजन म्हाका कांय समजलें ना. हे पयर एम्बुलन्स काम स्टॉप कर म्हणलें आतां सडनली रातची 10 जायत येयली तरी काम चालू आहा. आतां आमी पुलिसय फोन केलो पुलिसय फोन करता आतां पुलीस बी हांगा 11 जायत येयली. आतां हे कोर जालें आमी हांगा आहाय तरी आसतना तें काम बंद करपाक तयारी नाय. आतां पुलीस येतकीर तेमी काम स्टॉप केलां. म्हणटकीर ह्या भशेन कोंकण रेल्वेक किती गरज आहा रातची काम करपाची आनी हे मेन रोडाचेर कोणी हांगा एक्सिडेंट जावन पडोंक शकता. सेफ्टी ना कांय ना. हे कितें चल्लां गोंयांक आनी राती काम करपाक हांकां किती इतली इमर्जन्सी काम हे राती करपाचें. आनी हेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आयताले तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन बी कांय ना. इंजिनियरान कोण पाटील म्हणटा तेणी इंजिनियरान आपल्या काम स्टार्ट कर म्हणलें म्हणटा तो. म्हणटकीर ह्या भशेन हे कोंकण रेल्वेचें काम रातीचेंय बी हांगा चालू आहा. म्हणटकीर हेची गव्हर्मेंटान दखल घेवची. हांगा कितें फाल्यां एक्सिडेंट जालो जावं पडलो कोणी जाल्यार कोण जबाबदार. सेफ्टी कोणा आहा. रातीचें काम करपाक कोंकण रेल्वेक किती प्रॉब्लेम जालो की रातीचें काम करपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. माउंट कार्मेल ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत क्वॉर्टर फायनलीत रोमांचक मॅचीत काणकोण स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान वायल्ड लेजर स्पोर्ट्स क्लब कुडतरीचेर 2-0 अशें जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेत आपली सुवात मेळयल्या. ही मॅच नावेली खेळा मळार जाल्ली. आज आमी खेळ्ळे ते क्वॉर्टर फायनल आनी आतां आमी सेमी पळय खरें आज गेम इतली बरी जाल्या आनी वेल डिसिप्लीन. फकत तेंगे हें आहलो पळय ते मातशें रफ खेळ्ळे. म्हणजे आतां एक 2-3 गोल पडले मागीर लोक एक म्हणजे प्लेयर पळयता ते आनी तेश कोन खेळ्ळे म्हणजे खेळले बट ओवरऑल मॅच वॉज व्हेरी नायस. सो कितें दिसता फुटबॉल हो गोंयचो फुटबॉल आसा हेका कशें प्रमोट करता जाल्यार कशें. आयज आमगेलो प्रमोट करपाचो एकूच आमकां आसता फुटबॉल. भुरगे आतां डायवर्ट जातात स्लो क्रिकेटीन पूण हो फुटबॉल म्हणटा आमी निजाजान ते फुटबॉलाचे आमी केशें कुशीन वचूं जायना. आमी सायडीन बसता पूण आमची पांय थिंग पासून हालूंक लागताय कित्याक हांव एक फुटबॉल प्लेयर. सो हांव आतां स्पेशली काणकोणसून आमी आतां हिंगा सगळे कडेन खेळोंक लागताय तांकां कित्याक एक फुटबॉल आमगे वयर सच्चान मुखार वयचें म्हणजे आनी कंटिन्यू वचचें म्हणून नाजाल्यार भुरगे आयज कितें हाती मेळनाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. फाल्यां खातीर दक्षिण गोंय वाठारांत उश्ण आनी दमट परिस्थितीची शक्यताय आसा. मळबांत कुपां दाटूं येतात. सकाळीं सुमार 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. भलायकेची जतनाय घेवपाचो उलो हवामान विभागान मारला.
राज्यात साधारण उष्ण आणि दमट परिस्थिती जाणवतली. मळबान कुपा दाटतली. कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावसाची शक्यताय आसा. उष्ण दिसा उपरांत रातच्या वेळार हलको पावस पडटलो. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली, जाका लागून कांय वेळार परिस्थिती अस्वस्थ जातली. जाल्यार दर्यादेगेर हलके ते मध्यम वारे घोळपाची शक्यताय आसा. राज्यांत उष्णताय. मळबान दाटतली कुपा. पावस लायतलो हजेरी. लोकांनी घेवची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.